हॅलो कायाक पडी हॅलो कायाक बरी आम्ही आज आयल्या दुबार एलिफंट कॅम्प दुबारा आज क्यू धाकटी आसा जाल्यार आसा इल्लेशे राखीचे बट जाता आमी 2 तिकेट काडले तातूंत एक एंट्री फी आनी एक बोटिंगाची फी बट केदार उदकाचे लेवल लो आसता त्या जाणा सोलून क्रॉस करीत मी पावचे पयलें आमकां दिसता की एलिफंट्स आनी पुरो नावून पुरो आसता म्हाका बारीक कशी जावन आसा हांगा ओपन जावच्या टायमा पयलेंत लोकांची लांब क्यू आसता देखून कोणी हांगा येतात जाल्यार बेग्गी येजे पडटलें काल आमकां हांगा येवंक जावना लांब आसली क्यू देखून आज सकाळी बेग्गी उठून आयल्या सलाम केले सलाम सलाम ये सलाम ताका मस्त लँग्वेज समजता एलिफंटाक इवन ताका भास समजना जाल्यार इट कॅन अंडरस्टँड येस कचेनी बाबा हॅलो सांगता ये हॅलो हॅलो तांचे टेक्नीक पळय त्या सिकले आणतून तांचे मात काण साफ करनोरचे टेक्नीक आमी तुमकां पळोवंक आयला तो आमच्यार बिजी आसा हेजे सनस्क्रीन घालून आसा एकले एलिफंट सनस्क्रीन घालून आसा ने येत तांचे सनस्क्रीन तांणी मड्ड घालचे सान्ना तावन प्रोटेक्शन करूंक आनी इन्सेक्ट्सां तावनी प्रोटेक्शन दिवंक ये सो क्यूट सी लुक वॉट इट डज तो ताच्या ट्रंकान कितलें काम करता पळयलें ताका जाय जाल्यार आतां तन मुड्डून खावन आसा आत्तां थंय बातेन पडून आहलें तें तो काण कनालो सो ताका साक्काची छाती आसा ट्रंक आसा पळय एलिफंटाचे मस्त मल्टीपर्पज त्या ट्रंकान खातात उदक पिवंक यूज करतात उस्वास काडटात हातां बरी यूज करतात ट्रंकाचे ते टिप आसा पळय ते आनी सलाम करतात हग करतात पुराय कामां करतात ओके तांकां प्रोटेक्शन करूंक आल्यार तांतून तावनूच करतात रूख आनी परस एकला घालूंक आल्यार तांतूनूच करतात सो तांकां मस्त मल्टीपर्पज जाता तांचे ट्रंक काळे कायाक बरी तांचे ट्रंकाचे टिप आसा पळय ते आमचे फिंगर टिप कशे आसा तशें तांचे ते यूज जाता ती इतलें पुरो काम करतात तांच्या त्या ट्रंकांत बट तांकां एक काम करूंक जायना ते तुमकां करूंक जाता तें जावन आसा सबस्क्रायब बटन दामचें सो तुमी येदोळ सबस्क्रायब बटन दामूना जाल्यार थंय सेकल आसा दामा बेगी एलिफंटाचे कान आसात पळय मस्त शार्प ते तुमकां गोता तांकां कानांतावन आयकूंक जाता ते नॉर्मलूच आनी तांच्या पांयां तावनी तांकां आयकूंक जाता की बट हें पुरो सोडून कान आनी एक काम करता ते जावन आसात आनी टेम्परेचर तांच्या बॉडीचें मेंटेन करता सो एअर कंडिशनराचें काम करता तांच्या बॉडीन चड हीट जाल्यार वा चड कूल जाल्यार तांचे कान एअर कंडिशनर बरी काम करता एलिफंटाच्या दांताविशीं आनी एक फॅक्ट कळ्ळें म्हळ्यार आमकां एक्चुअली आसचे एक दुदाचे दांत मागीर येवचे फायनल हे दांत काडल्यार मागीर आमकां जाय जे सेट बसयचे आमी आनी आर्टिफिशियल बट एलिफंट्सांक तशें न्ही एलिफंट्सांक तांच्या लायफ टायमार 6 दांताचे सेट्स येतात की सो एक गेल्यार आनी एक गेल्यार आनी एक अशें 6 सेट्स वय तुकाच 6 सेट्स दांत येतात की दुबारे एलिफंट कॅम्पांत एलिफंट्साचे मस्त केअर काण घेतात आनी तांकां मैसूर दसराकी ट्रेनिंग दितात म्हणजे एक सिपान तितलेंच सिप उदक आयलें न्ही बट एलिफंट सिप करतना एक सिप ताका एक पटींच्याक 8 लिटर उदक तांच्या ट्रंकांत ओडोंक जाता की मॅक्झिमम 8 लिटर उदक इमॅजिन म्हणजे दिसाक अर्दे लिटर कंप्लीट जावचें ते एक टास्क मागीर मामीन गुजी करचें पडटा म्हाका उदक पियेगो आनी दिसाक तांकां ऑलमोस्ट 200 लिटर्स उदक पिवंक जाता की गोता की म्हाका आतां दिसाक 1 लिटर पिवचें टार्गेट दवरिचें हांवें अर्दे लिटर पिवचें तर कश्टांनी सो लेट्स सी आतां आमी तांणी न्हांवचें पळया एलिफंटाक न्हाणयतना तांकां एक मस्त हार्ड ब्रश यूज करतात कित्याक तांचे स्कीन मस्त थीक बट इवन दो तांचे स्कीन इतले थीक तांकां सान्नां तावन प्रोटेक्शन गरज आसा कित्याक तांकां सान्नां तावन मस्त डॅमेज जाता आनी इन्सेक्ट्सां तावनी तांकां उपास जाता सो देखून तांणी तांच्या आंगार धूळ हुसपोवची आतां तुमी पळोवंक येतात एलिफंटाचे फावंटेन शो
Cute. Yeah. Cute. तुम्ही हांगा रावल्यार हांगा वॉशरूम आनी फेसिलिटी आसा तुमकां अशी येता आमी इतले पुरो एलिफंट्स पळयले म्हाका तांची वळख उरता की म्हूण म्हाका गोत्तू ना बट तांकां म्हजी वळख धरतात कित्याक म्हळ्यार तांची मेमरी तितली शार्प आसा कितले वर्सां उपरांत मेळ्ळ्यार तांकां आमची वळख धरयत बट म्हाका तांची वळख एकूच लाग दिसतात न्ही सो म्हाका तांची वळख धरूंक गावचें ना सो हांकां पुरें की पळोवन आतां आमी पार्टी वेतात बरें आसलें एक्सपिरियन्स तांचें खावचें न्हांवचें खेळचें पुरो पळयलें आतां आमी पार्टी येतात आमच्या हॉटेलाक Delicalo, bom, Gina.